आमकडे धरण तुम्ही सगळ्या कडे आता पळयलें की जे ब्युटिफूल सद्याच्या घडीक दिसता थंयचे आमचे गेस्ट हाऊसूय आमी खूब बऱ्या पद्दतीन ब्युटिफूल केला। 2 गजाली खातीर 20 कोटी रुपया आमी आमकडे धरणाचेर स्पेंड केल्यात आनी आमकडे धरणाचेर 20 कोटी रुपया स्पेंड करता आसतना लाटम बार्थे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर त्याच बरोबर साळ आनी मेलपुरे ह्या दोन्ही गांवां खातीर बी उदक थंयच्यान पंप करून प्युरिफाय करून दोन्ही गांवांक दितले, लाटम बार्थे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दितले आनी उरलेलें उदक एट प्रेझेंट ग्रॅव्हिटी उदक हे अस्नोडा वता, त्याच पद्दतीन फ्युचर ग्रॅव्हिटीन ते अस्नोडाय वयतले। अशा पद्दतीचो व्हेरी ब्युटिफूल प्रोजेक्ट आमी आमकडे हांगासर कंप्लीट केला, ताचें इनॉग्रेशन पेंडींग आसा। एप्रॉक्सिमेटली आमी नॉर्थ गोंयांत उदका खातीर तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार एट प्रेझेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट म्हणजे कॅनल लायनिंग इज 128 crore, साळ बराज 81 crore, pumping station is a barrage in Vailapur 73 crores, and dedicated pipeline from the WTP from the Pradesh and pending 145 crores. 627.86 crores of rupees आम्ही नॉर्थ गोवाच्या उदकाच्या सिस्टमाचेर स्पेंड करता। एट प्रेझेंट ह्या वर्सा खातीर सगळो एक्सपेंडिचर जातो 304 crores जातलो, उरलेलो एक्सपेंडिचर इज फॉर द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर। ह्या खातीर ह्या वर्साचो एक्सपेंडिचर 304 कोटी रुपया टोटल एक्सपेंडिचर आम्ही ह्या वर्सा खातीर करता। म्हणजे दिस इज अ विजनरी गव्हर्मेंट, डबल इंजिन सरकार हे लोकांच्या भल्या खातीर विजनरी नदरेंतल्यान सातत्यान काम करता।